नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परंपरो हे कार्यक्रमाक आजी सोयरे म्हणून हांगा उपस्थित जाल्याची कुमटासान विद्या रवी शेठ. नमस्कार, तुमका स्वागत. नमस्ते. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव आतां हांगा करून दिता, तदनंतर आमी तांगेले उलोवच्या सुरू करूया. हांगेले पेंटिंग हो एक मुख्य हव्यास. पेंटिंग हांगेले हव्यासू वय, व्यवसायू वय, श्वास वय. रांदचे कोण्या दाय धरिली तशीच त्या बरोबरीनं हातान तो ब्रश धरून अनेक रंग भरील असत. हानी एक उत्तम कलाविदे आणि प्रेरणादायी स्त्री. तर तांगे बद्दल आणि मस्तीतल्या तांगेल्या माहिती करून घेऊया. तुमका अनेक पटी हे कार्यक्रमाक स्वागत. तर हांव एक तुमका पहिले प्रश्न विचारचे म्हळ्यार तुमगे सानपण कशें आशिल्ले आणि हे तुम्ही पेंटिंग आवड तुमका कशी निर्माण जाली? नमस्कार. हांव ऍक्च्युली मेल अमलगर मंगलोरा आवार्डीक जावन कुमटाच्यान केलेली. म्हगे सानपण पण हांगाच कॅनरा स्कुलान जालें आनी म्हगे कॉलेज कॅनरा हांतू जालें. तशें हांव एक 2 वर्स लॉ केलें. तशेंच ताजे मध्येची म्हाका सांदकून पेंटिंगा इंट्रस्ट आशिल्लें. करता करता आसतना हांव हायस्कुलान तनी पुरे पेंटिंग करता आसतना एक सान कॉम्पिटिशन आशिल्लें, कॅमल कॉम्पिटिशन आशिल्लें. तंतू म्हाका डिस्ट्रिक्ट लेवलाच्यान प्राइज मेळ्ळें. ताजे नंतर स्टेट लेवलाच्यान फर्स्ट येयलें. आमी 2 जण आशिल्ले आमगे क्लासान. आमी 2 जण सदां मागीर तांतूची नॅशनल लेवल तेची अमकलेची थंय आमकां थर्ड मेळ्ळें नॅशनल लेवलान. म्हगेले ಸ್ವಲ್ಪ अम्मानी पुरे बॅकग्राऊंड आर्टिस्ट आशिल्ली खातीर म्हाका म्हगेले पेंटिंगाक मस्त हेल्प केलें मेन म्हळ्यार. सो सांदकून पेंटिंग करता आशिल्ले खातीर म्हाका वता वताची म्हाका तांतू इंट्रस्ट चड जाता गेला. शिवाय हांव कमी कनी म्हगेले हांवें एजाकय हांव आतां पेंटिंग घेतास ऑर्डर करतास. तर तुमगे पेंटिंग ऑर्डर तुमका खंयचे वेळार आयले पहिले ऑर्डर आणि कोणा कडसा? ऍक्च्युली हांव मेल अम्मा क्लास आशिल्लें मंगलोरांतू. ती स्टुडंट्सांक येता येता आसतना हांव तेगेले असिस्टंट जावन काम करता आशिल्लें. सो करता करता आसतना म्हगेले म्हळ्यार पेंटिंग स्किल हेची लायक जाता वतना आमकां म्हगेले पेंटिंग पळोवन आमगेले एक गुर्ता वयल्यान एकलें नांव तो साऊथ आफ्रिकाची त्यांनी फर्स्ट एकदा वचना म्हण जाय म्हण एक 8 पेंटिंग ऑर्डर्स दिले 10 फोट कोरूक 8 पेंटिंग्स. ते पुरे आमगेले देव पुरे ईश्वर वेंकटरमण लक्ष्मी बशील लक्ष्मी सरस्वती असल पुरे. सो ते म्हगेले फर्स्ट ऑर्डर हांव लायफान फर्स्ट ऑर्डर हांव करून तांकां पेटयलें. ताजे नंतर हांव करता अशें म्हळ्यार ते फर्स्ट ऑर्डर म्हगेले भायर गेलेले. हांव तेन्ना ऍक्च्युली फायनल इयर डिग्री हांव करता अशें म्हगेलें बीकॉम करता आशिल्लें हांव तेन्ना त्या टायमार. म्हळ्यार तुमका हे 8 फोटो तुम्ही साऊथ आफ्रिका धाडले. त्यांनी तुमगे एक्झिबिशन पळोवन ऑर्डर केली की कोणा थ्रू अशी? वय म्हळ्यार एक्झिबिशन म्हळ्यार एवरी इयर आम्हा स्टुडंट क्लास आशिल्ले ते क्लासान एवरी इयर ती एक्झिबिशन कंडक्ट करता आशिल्ली मंगलोरान. सो चेडवाल एक्झिबिशन आशिल्लें म्हाका स्पेस दिवन म्हगेले पेंटिंग्स दवरता आशिल्ले. सो म्हगेले पेंटिंग पळोवन घेवन तांणी हांव तेन्ना देखून आमी हांगा एक्झिबिशन्स कंडक्ट करचे म्हगेले अम्मान हांव तांत पार्टिसिपेट ते जस्ट लायक आमकां त्या टायमार कळ्ळी ते इतलें आतां म्हाका इतलें हेल्प जाता म्हणून. तेन्ना ते फ्लो जावन गेले ते लायफान. सो आतां इट मिन्स अ लॉट म्हणटा पळय तशें हांव न्हू तशी त्याच थ्रू म्हाका ऑर्डर्स स्टार्ट जाले येवचे. आता तुम्ही मस्तीतलं एक्झिबिशन केल्या म्हणून सांगले. तर ते एक्झिबिशनाचे लोकां कडच्यान प्रतिसाद कशें आशिल्लो? तुमकां कसो एक बरो अनुभव तांचोल्यान मेळ्ळो? एक्झिबिशन्स म्हळ्यार ते कसं जाता म्हळ्यार एक एक्झिबिशन कोण जातरी आमकां जनाक कळटा ह्यांनी अशें असले टायपाचे पेंटिंग्स करताची तांकां ते जावका की नाका हें आमी घेवीत की ना. आमगे स्किल कसो आमी वर्स पूर्त एक एक्झिबिशन म्हळ्यार आमी एक 30 to 32 पीसीस जावका एक हॉल बरका जाल्यार ते गॅप वायज दवरचे कनी फुडें तेन्ना आमी फुल इयर वर्क करताची. तेन्ना आमगेले टॅलंट ऑटोमॅटीक आमकां ग्रो जाताचे आमी
एटलिस्ट हय. आनी आमी पेरेंट्स पोरा कडेन वत्ता आसता भायर सो आमकां ऑर्डर्स येता आसता मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार अनुभव कशे अनुभव कसं म्हळ्यार तू एव्हरी इयर कशी तू आशिल बरी आसना न्हू तुका हांगा आपयताची आनी कडेन आपयताची गेस्टान आपयताची कॉलेजां आपयताची जड्जी जावन आपयताची आजी तुमी आपयले लास्ट हांवें 2-3 मंत पुरान तूं चमकला वेदिका आपयताची सो ते अनुभव आमी ते सांगून घेवचे जायना इट्स आमगेले फिलिंग. वय फिलिंग बेस्ट फिलिंग ते आपले आता तुम्ही हे सांगेल सर्व तुमगेले लग्ना पहिलेचे तुमगेले सानपणाचे तुम्ही पेंटिंग सुरू केले एक्झिबिशन केले आता मंगळूरसान तुम्ही लग्न जाऊन कुमठा गेले तर थंय तुमगेल हे कलेक पेंटिंगाक एनकरेज केले वय हांव वाडीक जावन कुमटा चमकली जाल्यार कुमटा पशी फुडें आमी लायक सान घाव हेबन केली म्हण म्हाका थंय वाडीक जावन चमकला जाल्यार म्हगेल पोरे आर्ट क्लासीस हांव पोरे केलेले कुमटांतूची म्हगेल पोरे जाल्यार पोरे कुमटांतूची क्लासीस स्टार्ट केले म्हगेल चडान 4 years आसतना म्हगेल चल्लें हांव वाडीक जावत देखून म्हगेल चडान 4 years ते हांव पेंटिंग्स म्हगेल बामणान कसं म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल अशी बसून टायमपास कोनाका तूं फुडें देखून पेंटिंग करता आशिल्लो हांव कंटिन्यू करी म्हूण सांगलें सो म्हाका ते म्हणटरी वयशे दिसलें न्हू तो बसून कसं करचें म्हणून हांव स्टार्ट केलें हांव पेंटिंग स्टार्ट केलें कोण फर्स्ट मंगळूरांत एक फर्स्ट 1 man शो केला 1 man शो म्हळ्यार एकलिनाची एक आर्ट एक्झिबिशन करचें ते 1 man शो म्हणटा ते मंगळूरान केलें प्रसाद आर्ट गॅलरी म्हणून ते केलें हांव फर्स्ट स्टार्ट केलें नंतर हांव मंगळूरान सुमार एक 5 कडेन एक्झिबीट केल्ले नंतरचे दिवसांतू सो म्हाका म्हगेले इवन माय तांकां आसा डे टू डे म्हगेलें काम करून हांव पेंटिंग बसून करचें हांव काय भायर वचचीना करचें सो म्हाका तांणी लायक कोन्न हेल्प केलें एनकरेज केलें तूं करी तुवें काम न्हय तूं करी म्हूण म्हाका एनकरेज केलें तांणी मस्त हेल्प केलें म्हाका त्यामुळे ते कंटिन्युएशन वय तशी कंटिन्यू जालें मागीर म्हाका आज तुम्ही मंगळूरांत एक्झिबिशन केलं तशी कुमटान बी एक्झिबिशन वय ते दोन्ही कसं व्यत्यास तुमकां दिसलं काय मंगळूर म्हळ्यार चिक्के होड सिटी आशिल्ली तरी जनाक एक्झिबिशन व्हॅल्यू करता एक फर्स्ट ऑफ ऑल आमी गुमटांत हांव कोरकाची म्हूण केलें म्हळ्यार ते कसले एक्झिबिशन्स पळय जायनी आशिल्ले आनी चेडवाक फर्स्ट ऑफ ऑल हांव चेडवाक क्लास घेता आशिल्ली तांकां इतले वेरायटीज ऑफ कलर्स आस म्हूण गोतना तांकां एक वॉटर कलर आनी हे सोडला पाप तसं हे गोतना आशिल्लें तर नंतर हांव क्लासीसान घेवचे तरी हांव तांकां पुरा नमुने कलर्स इतले कलर्स आस हे पुरो एक्झिबीट तेजे खातीर हांव फर्स्ट चेडवाक एक्झिबिशन करयलां म्हळ्यार क्लासीस थ्रू कसले म्हळ्यार चेडवाक एज्युकेचे पुरे कलर लायक ना पुरा टायप्स ऑफ पेंटिंग कलर्स म्हण म्हगेल एक आयडिया आशिल्ली आतां जनरेशनान हांकां पुरे कोळका चेडवाक कस कसं लास एक्झिबीट आनी करता शिवाय त्यांनी धैर्य सांगता आम्ही केला एक्झिबिशन आमगे केला म्हणजे तांणी सांगलें ना आम्ही केला एक्झिबिशन्स केला आमगेले मॅमान आमकां करयला सो आमी तशी जावन ते म्हाका एक आशिल्लें एक आश आशिल्लें कसं मंगळूरान केला ते कुमटान ते करता म्हाका म्हळ्यार जनांनी मस्त एनकरेज केला म्हाका पुरे पेपर्स आनी पुरा घालून पूरे नॉर्थ कॅनरा एडिशनान तू पूरांतू तांणी इतलो खुशी एक्सप्रेस केला म्हळ्यार ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ म्हणून एक्सप्रेस केला एक नंबर भारी खुशी जात तशें हांवें लेखलें आमगेल चल न्हू आतां हे म्हणटा हांव हे घेव कवर करा खरें आमगेल चेडू आतां पुरो थंय न्हू हे नॉर्थ कॅनरान सो आय थॉट हांव हांगा हे आत्ताय करताच हांव एक्झिबिशन्स एव्हरी इयर एक 2 वर्सां एक पंता करताच आता तुम्ही एक सान सोशल वर्क बी करताच म्हणून हांव पळयलां थंय तर त्याच्याबद्दल एक थोडें सोशल वर्क म्हणजे मस्त कसं नाही जाल्यार आमगेले एक सान लेडीज ग्रुप आसा एक 20 जाणांले होंगिरणा म्हणून एक ग्रुप आसा लेडीज पुरे तांतू ऍक्टिव्ह आनी टॅलेंटेड मेंबर्स आसात आमी सोदून काडला बरी काडला सो आमी कसं सण्ण पुट्टा एक डम एंड डफाले एक प्रोग्राम म्हूण करताची तांकां गिफ्ट दिताची वचून ना लास्ट पयर आमी योगा डे म्हूण एक स्कुलान केले 150 years स्कूल ते थंय योगा डे म्हूण केले चेडवां पुरे खावचे की गिफ्ट आमगेले जेवणाचे पुरे अरेंज शिकोवन मागीर तांकां पुरे गिफ्ट्स दिवन योगा
कसं सांगना स्कुलात तसं की सांगा पट आमगेले इट्स आम्हाला हो डोनेशन नाही आम्ही लेडीज आम्ही पॉकेट मनी ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ते डोनेशन तिथलं काही एक लक्ष घातल्याची पोरे नाही ओके बट आमगे सण म्हणता ना ऑलिली फेवरेट टाईप तसं नाही सण करता असंच आम्ही आत्ता करता असंच स्कूलला कसं की फॅन जाय म्हणालीची खुर्ची जाय म्हणालीची सो आम्ही ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಆರ್ಟ್ ಶಿಕೋಚೆ ಬೈತೆ ಪೂರೆ ಅತ್ತ आम्ही कसं की म्हणाली त्यांनी 150 इयर्सचे स्कूलचे मस्त ओल्ड त्यांनी ते 150 इयर्सचं प्रोग्राम असत तर आम्ही सांगून आल्याची तुम्ही कसंच ते स्कूलांत ते पुरे आता आर्ट करताना गव्हर्नमेंट स्कूलांत तरी ते आम्ही ओंगिर आम्ही स्पॉन्सर करताची असेल पुरे सण पुरे आम्ही इलेजी सोशल सर्व्हिस म्हणत सांगताना सुरू जात नाही तर तुमगेल घरची जबाबदारी आणि हा तुमगेल पेंटिंग हव्यास तो समतोलनारी कशी तुम्ही मॅनेज जाता म्हणाले सकाळ दुखून आमगेला घरकडचे फुल बिझी असताचे आम्ही घरकडचे काम आणि आफ्टर एक पण घरकड काम जात तरी मग फुल टाइम मेगेले टाइम सो हांव क्लासेस ते पूर आफ्टरनूनच मेगेले स्टार्ट आफ्टरनून इव्हनिंग 6 o'clock ते मेगेले ते पुरे क्लासेस पुरा चलता असतं नंतर कसं असतं पेंटिंग मागेला ऑर्डर्स आणि असलं ते हांव नंतर करता टायमिंग ऍडजस्ट करून नंतर करता म्हाका तशें हांव घरकडचे हे जे आज ते क्लास येयी वय ते घरकडचे कसं असतं त्याची टायमार ते करचे काम हे पेंटिंग करचे क्लासेस आणि करचे टायम विंगड असतं सो ते विंगड टायम सो दोन केन्ना क्लास जाय सो ते प्रॉब्लेम ना आरामसे वतरशील सांग प्रमाणात जाल्यारी सातत्य दवन करपाचेर तुमगेलें आसा एक काम तर तांकां अनेक तोंदरे येताची म्हणटा ते साधारण खंयची तोंदरे येता हे तुमगे पेंटिंग ना येता आज फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां तोंदरे केन्ना आयले हे कोरोना स्टार्ट जातरी एक्झिबिशन्स आणि पुरे ब्लॉक जाले आम्ही गेलेलो पेंटिंग पुरे मुल्ल्यान पडल्या एक ते पुरे एक मेजर तोंदरे आता कसं जाता क्लासेस घेवचे जायना आशिल्ले तेजे ऑपोजिट आता ऑनलाईन क्लासेस स्टार्ट जाला आता मुगेले ऑनलाईन क्लासेस जाल्यार ते आशिल्ले तितले चंदाय हे ऑनलाईन क्लासांत ना ते आम्ही अशी एदर बदर बैसून तांकां हात धरून शिकयता आणि हे आता फोनार सांगचे डिफरन्सस तिथेच आणि असलेच सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ आमकां ऑनलाईन कसं जाता फूड एक्झिबिशनांचो सेल आणि वगैरे जातशिले आज सेल्स जायना उणी जाता ऑर्डर्स उणी जाता तसं पुरे सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ येता असतात आणि म्हाका दिसता ऑनलायनान थोडे बी फायदे की भायले कुमटा की भायर आशिल्ले लोकांक तुमगे कडच्यान ट्रेनिंग आणि तुम्ही ते एक्झिबिशन केले मंगळूरान पहिले तर नंतर थोडे लोक शिकोवचे घेतले तुमगेल वय 17 आणि 70 वर्षाची बी तुमगे लागे आशिल्ले म्हणून सांगले तुम्ही ते एक थोडं सांग नाही येत आशिल्लेची आम्ही क्लासांतू म्हळ्यार हांव शिकता आशिल्ली कॉलेज वायज करता आशिल्ले तेन्ना पुरे क्लासेस जाता आशिल्ले सो ते स्टुडंट एज वायज लिमिट ना आशिल्ले सो आमगेले स्टुडंट्स आनी पुरे एज आफ्टर 70 आशिल्ले 65 आशिल्ले अशे मस्त एज अशी हेजी बट शिकोवचे म्हळ्यार आमकां ते डिफरन्स ना आमी शिकोवका तांकां तेणी ऑर्डर्स आन म्हणणे तर विथ ड्यू रेस्पेक्ट दिवनूच शिकयता आशिल्लो हांव सो ते मस्त म्हगेल्या पेशंट मस्त एल्डरली लोकांक शिकयला हांवें सो खुशी जाता तेणे आतां उडगास करताच म्हाका म्हगेली टीचर म्हण ती एक दीस नातीक सांगताच म्हगेली टीचर ही म्हण सो बारी खुशी जाता एक न्हू त्या फिलीक जाल्यार एक भंय बी उरता कितकी अनुभव नाशिल्लो आवय ಸ್ವಲ್ಪ जाता जाल्यार एक आमगेले फिल्डान तूं आमी एज अशें आशिल्ले जातरी वी आर फुल्ली आमकां गोतशी जातरी सो आमगेले फिल्डान आमकां तितलो भंय दिसना वेकन्सी ज्यो पळोवपा जाल्यार मात भंय दिसता थोड्यारी असल फिल्ड आमगेले फिल्डान आमकां भंय दिसना असं जावका म्हणना प्रॉब्लेम ना आताची चेडू आमकां एक खंयचो बरो संदेश तुम्ही खंयचो दितले थंय चेडू म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स घेवक आता न्ही मेन म्हळ्यार हांव एक सान एग्जाम्पल दिता तुमकां अशी आतां चेडू कशी येताच म्हळ्यार मागे लागीं मिस वॉटर कलर कितले एक वार भितर शिको येता म्हण अशी येताची सो वॉटर कलर पुरे आमी पुरे शिकयतना एक
पेन्सिल शेडच आम्ही 8-10 वर्स केलेलं आमकां 1 वार भितर वॉटर कलर शिको येतल्या म्हण निम्मे ताची तितलं फास्ट जाला आतां पेशन्स कमी तशें आमची केची पेंटिंग लेवलाक तुम्ही शिकू का नाय एनी हाव खंयचे लेवल म्हण सांगना हांव पेंटिंग मात्र न्ही खंयचेय लेवलान तूं कसलेय शिकूंक पाहिजे ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स दवरली का आजी कंडील अशें म्हणटा तशी जायना ते परी तूं ಸ್ವಲ್ಪ इयरली आतां हांव म्हाका आतां इतलें वर्स जालें त्या फिल्डान हांव आजी ते डेली 2 hours पेंट करताच डेली बेस करना जाल्यार नेक्स्ट आनी मध्य सोड आनी पास स्टार्ट केला नवे स्टार्ट केला वरी जाता आमकां सो एवरी डे चिके होमवर्क करूं का थोडे मस्त न्ही जाल्यार थोडे करूं का तशें जाल्यार तुगेले हात तूं एनी टायम तशी आसता ते ती उरता तशें हांव न्हू चिकेची चेडो आना कसले ताची पेशन्स इज अ मस्ट थिंग एक पेशन्स उरलो तेडे खंयचेच आराम से करू जाता मेन पेशन्स आणि तुम्ही म्हणेल ते एक पण शिकल्यानंतर त्याची एक प्रॅक्टिस जातावर का वय खंयचे म्हणटा हांव पेंटिंगा बद्दल सांगतना तू कसले शिकी म्युझिक केलं डान्स शिकी इवन तू कसं ना तू मस्त व्हरायटी आहे सो तांचं ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स दवन केला रे सक्सेस 100% 100% तुमका एक चेल्लो आणि एक चिल्ली ते दोन्ही चेडूंक बी तुमगेल हे आर्ट आयल्या की तांगेल फील्ड विंगड जाल्यार आर्टिस्टीक फील्ड आसाची मागीर तो शेफ आसा एक्चुअली आनी तो तागेले ते प्लेटिंग आनी पळय म्हणटा तो तागेले ताण शिकतासतना तागेले प्लेटिंग पळय पयस थिंगेन घेता आशिल्लेची तितलो चंद करता आशिल्लो आर्टिस्टीक असल फोटोग्राफी हे ते ಸ್ವಲ್ಪ येताची मिगेल दुवेची ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ आर्ट नी करता मिगेल दुवेक इंट्रेस्ट असो दोग जाणांक आस जाल्यार कोणेची वेगळी टायपारी मुखार वर न्ही अशी एक्झिबिशन आनी तांगे फिल्डान तशें मी तांगेल फिल्डान तो आसाची पुरो दोग जाणांक येता ते नाका म्हळ्यार येता जाल्यार तांगेल फिल्डान यूज करून घेता असो म्हगेले ते फोटोग्राफी काही आनी ते प्लेटिंग आनी पुरे भारी चंद करता मस्त चंद करता आमकां थिंग करूं जाणा तितलो चंद करता प्लेटिंग सो समथिंग सम आर्ट आसता लागी हांव लेखता आता खंयचे आज एक पेंटिंग कर का म्हणून तुम्ही विचार करका लागी एक ते कल्पना शक्ती मारी अशी आयडियाज म्हणटा पळय तशी करता की आता सद्याची जीवनान चलिल्लें आसा त्या विशयाचेर प्रेरणा करून नाही म्हाका तर ऍक्च्युअली कशें म्हळ्यार जास्ती जावन ऑर्डर्स येता ऑर्डर्स येता तांणी जावन पेंटिंग पिक्चर्स पेटयतात तांणी कलर कॉम्बिनेशन वॉल कलर कॉम्बिनेशन त्या पळोवन डायमेन्शन हे कलर ह्याची टायपाचे आर्ट जावका म्हणून सो ते विंगड एक कॉन्सेप्ट एक आनी हांव जावन एक पेंटिंग एक्झिबिशन करता जाल्यार हांव थिंक करता सिरीज ऑफ पेंटिंग करता अशी करताचे आमी बाय आता एक रामायण जाल्यार सगळ्यो रामायणाचेची पेंटिंग आता एक ना खंयचे वयक कसले थीम दवन आता त्याची स्टाईल साधारण आता आमी वोट मेळ्ळो पेंटिंग एक्झिबिशन मिगेले एक ग्रुप आसा आमगेले एक DKV ग्रुप म्हण देवज्ञ कला वेदिके म्हण एक ग्रुप आसा बँगलोरांचो आमी एक 10 जणांनी मेळून स्टार्ट केलेलो ग्रुप ते ग्रुपाक आता मोर दॅन 400-500 आर्टिस्ट जॉईन जालात सो वर्षा एक पंद 2 वर्षा एक पंद आमी एक्झिबिशन करताच आमी थीम दिताच पुरो जनांक हे थीमार करून एवरी इयर कृष्णाष्टमी थीम चवथी थीम अशी दिवन आमी करयतात सो ते एक मागीर ओन बसून करचें म्हळ्यार तुगे घरा मात्र कोरत शिवाय विंगडा थिंकींग आमी ब्लेंड करूं जायना आता ते मेगेले एकले फ्रेंड आसा ती मस्त वर्ष मेगेलो तो मागीर बाय करता असं तेंगेल थिंकींग विंगड आसता तिगेल पुरो मॉडर्न थिंकींग आसता ती आमकां सांगता नॉलेज दिता ती आमकां सांगता हे टायपाचें आसा अशें करपा तुवें सो पेंटिंग कशें म्हणना तें आमी करचें आयदर म्हाका जावका मागीर सॅटिस्फॅक्शन जावका म्हण जाल्यार हांव एक गणपत केला तांचो एक व्हड गणपत आसा सो म्हाका ते मिगेल खातीर केलें ते हांव मिगेल ओन क्रिएशन एक मिगेल कलर्स तातूंत खंयचे टायप ऑफ पेंटिंग स्ट्रक्चर पेंट म्हण म्हणटात ताका स्ट्रक्चर घालून करचें ते हांव ओन करयता ताका हांव खंयचे पिक्चर पळयना करतना हांव ओन करता वता मिगेले ओन ते एक पिक्चर पळयना हांव जस्ट स्केच आउट करचें खंयचे जो
मॉडेल ना ते ऍक्च्युली ते स्टोन एक वर्काची एक फोटोग्राफी ते ऍक्च्युली हांव ते गणपती ते जस्ट आउटलायन त्या सानाची हांव ते 5 फीट केला ते सो तशी मिगेल गती जाल्यार मात्र आमी करूं जाता ओन बैसून माती फुल खर्चून जाता जाल्यार आमी विंगडा अशी एक्झिबिशन्स ना दिवचे न्हय असं आमी तेंगेल प्रकार करतात तांकां कशी जाय तेंगेल डिमांडाचेर तशी करतात ते तुम्ही बँगलोरा वचून चित्र चित्रनंते. तांतो भागवायचं वय तांचे एक थोडे नाही ना ते मस्त मस्त पण मस्त लायक 1500 आर्टिस्ट ऑल ओव्हर इंडिया येताची वर्षातून वर्ष एक दिवस जावचे सगळो रोड सायडान तू उमाकृपा रोड 4 लेन गल्ली गल्लीन तू पेंटिंग दवरताच एकदम पळत सारखे असते पेंटिंग्स आणि पुणे भारी चंद पळोवच्याकय चंद आणि त्या टायमार त्यांनी मस्त लेस अमाउंटार पुरे जण दिवन खाली करताची हांव सुमार एक 5 टाइम पार्टिसिपेट केला चित्रसंतेक आणि मगेले तशी गुर्त जावन पुरे आर्टिस्ट पुरे तेंगेले घेतल बायर्स आणि पुरे एव्हरी इयर म्हाका फोन करनी मेळटाच तू आयला वय हॅपन कसं नवे टायप घेऊन आयला तेन्ना हांव एव्हरी इयर समथिंग डिफरंट गोवन लास्ट टायम वयताना हांव वूड कटिंग कोरून राऊंड शेपाचे वूड कटिंग कोरून तेन्ना पुरे रवी वर्मान आर्ट कोरून चिंपली आणि लास्ट तेजे पयलीं लास्ट टायम रिवर्स पेंटिंग कोरून सो एव्हरी इयर समथिंग डिफरंट कोरून घेवन वचे आणि तुका कसं जाता मस्त व्हेरायटीज ऑफ आर्ट पळोवचें मेळटा आमकां आनी शिकचें मेळटा ते पळय वी खाल आमी करची मात्र न्ही आमकां डिफरंट आर्ट शिकचें मेळटा सो ते पुरो पळोवकय आनी पार्टिसिपेटय करता पुऱ्या लोकांनी मस्त लायक आसता म्हाका एक्झिबिशन मस्त लायक जाता एक दीस एक्झिबिशन ते वय तुमगे लागे आता उलयत उलयत म्हाका अशी याद आयली तुम्ही पेंटिंग ते फ्रेम ग्लास की कॅनवास उड्डू हजार पेंटिंग आता एक हेशे आयल्या ट्रेंड वस्त्राची रे आमगेल साडी ब्लाउजाची रे कुर्ताची रे अशी ते तुम्ही करता हांव आतां न्ही 10 years 20 years बॅक केला त्या पुरा ऍक्च्युली अम्मान तेन्ना पुरे शिकयलें आशिल्लें आमी मस्त ऑर्डर्स दिवन एक 10 वर्स फुडें साडी मस्त साडी री आमी पेंटिंग कोन्न दिला हांवें कोन्न दिला अम्मान कोन्न दिला ब्लाउज मगेले गे सुमार आस केला हांवें ब्लाउज साडीज पुरो मस्त केला ते फॅशन परत आयल्यात आत्ता येला वापस येत म्हणते रिटर्न येतास वय वय अशें येतास तर तुमगे ऐकून अगदी खुशी झाली आणि हांव तुमगेल पेंटिंग पळयल्या आता आमी आमगेल वीक्षकाक तुमगेल पेंटिंग्स दाखोव्या आणि ताजे एक पेंटिंग कसं संदर्भ हय तर म्हाका अगदी रियल अशें दिसता हा ते ब्लॅक अँड व्हाईट ते चारकोल पेंट म्हणतात जी ऑर्डर्स ते चारकोल पेंट कसं चारकोल ते मेळटा स्टिक्स मेळटा मस्त ओल्ड ते जाल्यार तितून जाव दाखयच्या म्हणून घाललेले आशिल्ले कितले वेळ लागता साधारण ऍक्च्युली हे न्ही पुरे 1 डे भितर कोर एक दिवस भितर ते फुल शीट म्हळ्यार 20 by 24 म्हण येता ते सायज 2 म्हळ्यार 2 फीट दीग आणि 20 सेंटीमीटर वाईड असते एक फुल शीट कळना तुमकां ते ड्रॉइंग शीट म्हणून तितलो ऑर्डर सायज ते ऍक्च्युली हे वे सेम पंचमुखी गणपती हे वे ऑर्डर ऍक्च्युली म्हणजे हे पेंटिंग एक 4 वर्स पहिले केल्ले आशिल्ले हे सेम फुल शीटच हे चार हे ब्लॅक अँड व्हाईट हे एक्रिलिक हस्ती एक्रिलिक पेंट मार हे बी ऑर्डर की तुमगेला हे ऍक्च्युली ऑर्डर नाही हे एकली एक कडेन हांव पळयलें आशिल्लें ते म्हाका एक नंबर चंद दिसलें म्हण हांव आमगे घर कडेन आसा ऍक्च्युली हे पेंटींग हांव तुमकां सांगेल ते स्टोन अशें म्हाका जावका म्हणून कोण दवरला म्हणून ते 5 फीट असते पेंटींग हे गणपती पेंटींग हे तुका हे पिक्चर पळोवचें मेळटा जाल्यार हे कॉम्बिनेशन हे कलर्स हे काही पळोवचें मेळना तशें जाल्यार हांव ते मेल ओन केलेले का तरी कलर मिक्स कर ते साधारण काही तुका मेळना पळोवचें ते तशी एक्झिबिशन आमगे ओन एक्झिबिशन करता पळय
तेन्ना पुरो असल पेंटिंग दवरची पडटा ओन केलेली पेंटिंग म्हणजे ते प्रत्येकाकी डिफरंट हा डिफरंट मेळना कॉपीड मेळना हे तुका सदांच हे मिगेल पळोवन कॉपी करपा शिवाय मिगेल हे कॉपीड न्ही म्हणजे 100% सांगू येता हांवें अशें राबून ना हे काही ना म्हणजे पळोवन केल्यार कळत हे पळय पळय कलर कॉम्बिनेशन पुरो केलें ना 5 फीट असता ते राबून करका पडता वय राबून करपा पडटा पुरो वास्तू कन्नी दवरताच हे घर कडेन वास्तू आसा मिगेले आतां ह्या असल पुरो बीन जास्ती जावन घर बांदयतना पुरे बुद्धा वास्तू ते आर्किटेक्ट खावरांनी ऑर्डर केलेला आनी तुजी म्हाका त्याच्यान दिसलें एक टायम दुसरे कोण दिले तर हांवें आमगे घर कडेन दवरया म्हणून कोण दवरलें 3D आर्ट हे हांवें म्हळ्यार तांचो पेंटिंगाक 3D लायन्स आसा तांचो गोल्ड पेंट आसा तांचो ते ऑर्डर्स ऑर्डर हे पेंटिंगांचो ओल्ड मधुबनी आर्ट आसा तांचो ओल्ड स्टायल मधुबनी आर्ट म्हणटा पळय ते एक आर्ट स्टाईल आसता कोण ऑर्डर की मागीर फ्रेंड एक स्टुडंट म्हाका सगळें उगो आसा हे मस्त ओल्ड पेंटिंग 20 years की ओल्ड की म्हण हे इंडियन आर्ट म्हण हे फॉर्म आसा पळय हे फॉर्माक इंडियन आर्ट म्हणून आमगेले इंडियान तुम्ही थिंक करू जायना एव्हरी स्टेटांतू इतले नमुने आर्टिस्ट म्हळ्यार केरळांतू केरळा म्युरल म्हण आसा आमगेले कर्नाटकांतू मैसूर शैली म्हण आसा तुगेले तमिळनाडांतू ते तंजावूर आर्ट गोल्ड फॉइलान करताची ओडिसांतू गोंडा पेंटिंग म्हण आसा मुंबईंतू महाराष्ट्रांतू वर्ली आर्ट आसा एव्हरी हांतू आमगेले स्टेटांतू एकच आर्ट आसा आणि मधुबनी आसा त्यानंतर पट्टचित्र म्हण आसा नंतर कितलं आर्ट फॉर्म जाय म्हणल्यार आनी शिकूच आमकां रे सादारण आमगे लायफ लॉंग दवर येता तितलो आर्ट फॉर्म आसा आमगेले इंडियान भायर वचची न्ही आमी हांगा शिकूं काजल्यार सो सादारण पुरो आर्ट लेवल ट्राय केला ताचे खातीर तुमी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेतल्या की वय स्टार्टिंग म्हाका ट्रेनिंग जावपा म्हण नाशिल्लें म्हगे अम्मा ट्रेन टिचर आशिल्ली खातीर हांव सादारण तिगे लेगीच शिकिल्लीची पुरो सादारण पेंटिंग्स आनी पुरे आनी ती मस्त शिकताशिल्ली प्रोफेशनल वचून भायर वचून सो म्हाका खंय वचची पडली हांव घरा बसून ओट्टू शिकलें सो मस्त हेल्प जाला तिगेले निमते अर्धांनी हांव मस्त इम्प्रूव जाली मेन म्हळ्यार मेल अम्माल निमते ते तुमगे आम्हाला ते ट्रेडिशन तुमगेले आयले आणि तुमगेले हे आर्ट पळोवन अगदी खुशी हे खंयचे हे ऑर्डर पीस हे हॉटला म्हणू तेन्ना ऑर्डर्स करून घेतले आशिल्ले हे पुरे वय हे पुरे पीस त्यांनी आयडिया त्यांनी दिवचे पिक्चर्स सिरीज केलेले त्यांनी सिरीज ऑफ पेंटिंग्स त्याचे तसले पुरे तेंगेले ते केफेक पुरे दवरच्याक आनी पुरे एक सुमार एक 10-12 पेंटिंग्स करेले आमगेले ना तसले डिफरंट वय तुमगेले गे क्लासान शिकून अशी कोणी एक बेस्ट पेंटर म्हणून जाली तुमकां याद आसा एक्चुअली हांव स्कूल टायमार चेडूं क्लास वचून घेतना पुरे मागीर चेडूं पुरे जाणां नॅशनल लेवल ते गेला वय हांगा शिकून तंतूची भायर न्ही तंतू एकली वचला म्हण एक चली ती इंटरनॅशनल लेवल ती चुमका म्हाका खुशीची कसले की चेडूआक आमी स्कोप दिला रे खंयचे लेवलाक वच्चे जाता चेडूआक तितले ते चमका ट्रेनिंग जाता इम्पॉर्टंट आणि तांगेले प्रयत्न जावंका आनी मेगेल्यान ते शिकून सुमार जण क्लासेस आनी काडताची भायर तकून पुरे येताची मेगेले की शिकचेक आउट ऑफ तकून मस्त न्ही न्हू भायर राबून कर न्हू रूम कोण राबून मेगेले की शिकून चंपालाची मस्त बाय काही त्यांनी सुमार जण तंतू लिव्हिंग हुडे पळोवंक येता आसाची सुमार जण अशी करता आसाची तांगेले पुरे करता आसाची तुमगेल हे हाचो प्रवास एक भारी चंद रितीन हे रंग कलर्स पळयल्यार खुशी जाता तुमकां करतल्यांक तर आनीक खुशी तर अशी तुम्ही बरे आनी इतले पेंटिंग करो आणि इतले चेडू तुमगेले गे ते प्रशिक्षित जावन बरे बरे पेंटिंग आमकां पळोवचे मेळो ही इच्छा व्यक्त करन तुम्ही हांगा आयिल्ल्या बद्दल तुमकां अनेक धन्यवाद हो कार्यक्रम पळयले बद्दल आमगेल वीक्षकांक धन्यवाद